समोर एक इंजिनियर दवरला ताणें हो तुका गायड करतलो कशें खणपाचें IBM तातूंत कितकी तुजी माती भायर सरतली इन्वायरमेंट कन्सल्टंट EIA EMP तयार करपी हांव पोल्युशन करता वा ना पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड कितकी सरकाराची यंत्रणा आसा हे स्थितीचेर कंट्रोल करपाक आनी सरकारान बरे पयशे जोडले कमी जोडूंक ना पयले 1000 कोटी आयले ते 600 कोटी तांच्यांनी 6th पे कमिशन फारीक करपाक दिले आनी 1000 कोटी आयले म्हजे कडेन रायट ऑफ इन्फॉर्मेशनान आन्सर आसा ताणें 1 रुपया मोडूंक ना इन्फ्रास्ट्रक्चराक हांव कित्याक तांकां दोशी दवरचो ना तुम्ही मान्य करता हांव सगळ्योच गोश्टी मान्य करता पण दुसरी गजाल ही की त्यांच्या थोड्याशा एका मताशी हांव सहमत जायना ते हे की तुम्ही कन्सल्टंटाक पे करतात न्हय सगळे कन्सल्टंट आपल्या एअर कंडिशन ऑफिसान बसतात कट पेस्ट EIA तयार करतात सगळे झाडून माझ्याकडे इतके EIA जवळजवळ 100 आसात त्याच्यामुळे हांगासर आसा आतां हांव हांगासरलो म्हणजे उदाहरण आतां हांव गोंयचो ना म्हाका कन्सर्न आसूंक जाय गोंयच्या हेचो की बाबा तो कन्सल्टंट हांवें जे ताका नेमलेलो आसा ताका जरी सर्टिफायड केलो सेंट्रलान तरी तो व्यवस्थित काम करता का ना ते फोन करून विचारूंक जाय ते म्हणजे त्यांच्या मजा म्हणल्यार गोंयचो एकूय कन्सल्टंट ना गोंयचो एक ना आता येयल्या 2006 पण अदरवायज हांव जो एम्प्लॉय करता कन्सल्टंट ताका विचारपाक बाजा तुजो फॅक्च्युअल आसा मरे काय तूं एअर कंडिशनान बसून केल्लो आसा आनी कट पेस्ट हो सबंद जगभर आतां फामाद जाल्ले आसा सगळे EIA कट पेस्ट आसात म्हणून थंय तेणी विचारूंक जाय ताका बाबा कितें चलयलां तुवें तूं येयला सरपंचाक मेळा किंवा आनी कितें केलां प्रॅक्टिकल थंयसर वचून फिरून पळयला हे कोण विचार बाकी गजाल सांगा आयच्या ह्या सुप्रीम कोर्टाच्या डिसिजना उपरांत ताजो गोंयच्या अर्थवेवस्थेचेर कितलो परिणाम जातलो 100% परिणाम जातलो न्ही कित्याक मायनींग बंद उरतले जे पळय तांकां पयशे येवपाचे आशिल्ले आनी आमची फुडें दिवाळी आसा आमची गोंयांत मेन फेस्टिवल आसा दसरो आसा दिवाळी आसा ती आमकां सुशेगाद घरा बसून करची पडटली ना हेच्या खातीर भिवपाची गरज ना माझें म्हणणें अशें आसा की तांकां रेट सुद्दां तेंच्यांनी आतां सांगलें हें खरें दुखणें आसा न्हय तेच्या कडेन हांव वयतां खरें दुखणें आसा 2000 $40 आसलें ते $40चे $120 पर्यंत गेले प्रॉपर तुमचें प्रॉफीट खणवाल्यांचें इतकें वाडलें तांकां कितलो फायदो दिलो तुमी तेंचो रेट मेन मुद्दो कितें आहा की अर्थवेवस्थेचेर जाता आतां उदाहरणार्थ तुमी आता जे सफर जातात ज्याच्यामुळे अर्थव्यवस्थेचेर परिणाम जाता म्हणटात तुमी अर्थव्यवस्थेचेर परिणाम जाता म्हणटात तुमी जे प्रॉफीट मेळयले आसा न्हय तितर आज जे स्टेक होल्डर आसा तेंच्या सारकिल्ले बेकार युवक आसा तांकां तुमच्या प्रॉफिटांतलो जे मळबाक तेकलेले प्रॉफीट तुमी जोडलात तितलो वांटो काडात तुमकां जर खरेंच दिसता की तुमचे हे स्टेक होल्डर मरता जायत तांकां बेकारी आसल्या कारणान ते तुमी तुमच्या प्रॉफिटांतलो वांटो तांकां पयलीं दिया तुमी सांगा म्हाका तुमचे जे एकूण जो तुमचेर सगळो परिणाम जातलो तुमकां कितले दीस काडप शक्य आसा मायनींग ना जाल्यार कितले दीस काडप शक्य खरें सांगा खरें सांगपाचें म्हळ्यार आमकां 5 दीस सुद्दां काडपाचें हे परिस्थिती ना लोन आसा लोनाचेर सोडाच बाजारांत वचून भाजी घेतलो जाल्यार आमचे कडेन पयशे ना अशी परिस्थिती सत्य परिस्थिती आसा तुमी येयात सावड्ड्या येया आनी पळया ह्या एका मताशी तुमच्या समोर आसा अपवाद आसाच पण म्हाका खबर आसा ज्याच्या कडेन सायकल नासली तो आज 15 लाखाची गाडी घेवन फिरता हे उपाशी मरतले म्हणून उपाशी मरणाऱ्या आसा सामान्य मनीस जो थंय घडये स्पेअर पार्ट्साची मशीन चलयता गॅरेज चलयता किंवा त्या मायनिंगांतल्या लोकांचेर हॉटेल चलयता ते मनीस ह्या परिस्थिती भितर हो आज ऑक्टोबर 5 कितली मेरेन सर्वायव जावपाक शकतले ऑक्टोबर काडूच शकना तुम्ही ना तुम्ही येयात सावड्ड्या येया आनी सावड्डी काडूची परिस्थिती पळया गांव साहेब केन्ना गेला म्हाका खबर ना हांव ना पण तुम्ही येवन पळया तुम्ही येवन पळया त्या सावड्ड्या परिस्थिती कितें जाल्या तुम्ही चवथीची परिस्थिती घेवन पळया टायर जे आसा ना सगळे केरळवाले आसात टायराच्या धंद्यान पंक्चर काडपाच्या धंद्यान सगळे केरळवाले आसात तुमचे ड्रायव्हर आसात ते 70% गोंयचे भायले आसात नॉन गोवन्स आसात कळ्ळें ट्रक ओनर फक्त आमचे गोंयचे आसात भुरगे कळ्ळें हे म्हणजे हो एक भाग तुमी म्हणटा हांव कितें म्हणूंक सोदता ते केरळचे आसूं किंवा खंयचे आसूं शेवटी ते आमचे नागरीक न्ही आतां येवन गोंयांत रावल्यात आतां आमी कितें पळोवंक जाय हे इल्लिगल मायनींग कोणें केलें ताजे बरोबर लिगल मायनींग बंद जालें न्ही बरोबर सुकाय जाता बरोबर सुकाय जाळे निदान जर ते चालू आशिल्ले जाल्यार निदान खंयचे परिस्थितीन तांकां कितें तरी बिझनस मेळपाचो इकॉनॉमी तरी सांगात ओल्या बरोबर सुकी जळटा हो जर आर्ग्युमेंट धरलो म्हाका तुमी सांगात प्रामाणीकपणान सांगात ओली कितले आशिल्ले आनी सुकी कितले आशिल्ले हांवें जे पळय स्टडी केला म्हाजी हांव जशें हांवें सांगलें हांव बोणो पूण हांवें जे पळय स्टडी केल्या एक 30 मायनी म्हाका दिसता जे तांचे पेपर्स वेवस्थीत आसा
आतां मेन मुद्दे कितें आसा शाह कमिशनाचे जर तुमी वाचतल्या आनी जर स्टडी करता जाल्यार तातूंत ताणें सांगलें रिन्युअल ऑफ लीज इज अंडर डिमींग क्लॉज. ते 42 जे मायने आसा ते सीएमान सुद्दां सायडीक काडल्या आनी ते तो बंद करूंक सोदता. कंडोनेशनचो प्रकार जे पळय आमी 98 जे पळय अप्लाय केल्ले, इनफॅक्ट माय मायंड वॉज अंडर डीम्ड रिफ्युजल वीच हांव सेंट्रल गव्हर्मेंटान गेला आनी म्हाजे ऑर्डर हाडला, पूण ते शाह कमिशनान खंय कन्सिडर केला. बाकीच्या बरोबर म्हाकाय लोटून घातला. दुसरो तांचो मुद्दो आसा इन्क्रोचमेंट. तें जर तुमी पळयतले जाल्यार ते गुगल मॅप काडून ताणें कितें तरी केलां आनी खंय कोणाचो जेटी दाखयला इन्क्रोचमेंट, कोणाची मायन हेजे मायने भितर ताका इन्क्रोचमेंट, अशें खूब घुसपागोंदळ जाल्या. पूण जे पर्यंत ते सायटीर वचना त्या पर्यंत ताजेर एक्शन घेवप म्हणजे एक चुकीची गोश्ट. हांवें पत्र बरयलां, सेंटराकूय बरयलां, एनवायरमेंट मिनिस्ट्रीन बरयलां आनी म्हाका एक गजाल सामको सामान्य मनशाच्या मनांतलो प्रश्न, ह्या सगळ्या प्रकरणां भितर जेन्ना ते जशें म्हणटात की लिगल मायनिंग आतां स्टार्ट जावपाक शकना सद्या तरी, तुमी कितें म्हणटा लोकांनी कितें करपाचें, वाट पळोवपाची ह्या लोकांची कितें जे लिगल मायनिंगाचें हे खूब तेंप सिच्युएशन उरतलें अशें बेगीन सॉल्व जातलें. पण तेच्या पयलीं जो आसा न्ही इंटरिम रिलीफ जो आसा ना तो खंडवाल्यांनी तांकां दिवचो. हे म्हाजें हांव पयलीं पासून सांगता. तुमी म्हणटात की खंडवाल्यांनी तांकां दिवचो, इंटरिम रिलीफ दिवचो आनी तेचें कांयच बिगडना. लक्षांत दवर, इतको पयसो जोडला त्याच्यामुळे तेंचें कांयच बिगडना. थोडे जर हेवटेन डायवर्ट केले जाल्यार कांयच बिगडना. म्हाका तुमी सांगात, म्हाका जस्ट स्टॅटिस्टिक्स म्हायती खातीर, लोकांची म्हायती खातीर, कितली लोक तुमच्या एरियांतले कितले टक्के लोक थंय मायनिंगाचे अवलंबून आसात? आमचे ते मायनिंग बेल्टाचे. आनी कितले टक्के लोक सर्वायव जावपाक शकतले? ना ना, आनी 60 to 70% लोक मायनिंगाचेर डिपेंड आसा, डायरेक्ट ऑर इनडायरेक्ट. आनी हे सर्वायवल कोणाचें जावपाक शक्यच ना. सद्या परिस्थिती अशी आसा की मायनिंगा शिवाय कांय चलना. वस्तू ती आसा 5 रुपयांची जी भाजी आसा, रस्त्यार तांबडी भाजी 5 ते 10 रुपये मेळटा, ती भाजी घेवपाक सुद्दां परिस्थिती लोकांची ना, ट्रकवाल्याची खरी ना. कोण आतां लगे आतां आमचे गांवस म्हणटा तशें सायकलान ताणें 15 कोटीची गाडी, 15 लाखाची गाडी घेतली म्हणटा, ती कोणी खंय चुकोन आसतलो आनी तो कोणी कॉन्ट्रॅक्टर आसतलो जावं आनी कोणी आसतलो, म्हणजे मोठो कोणी सर्वसामान्य हेजे कडेन ना. म्हाजे कडेन 2002 घेतलेली ती मोटर बायकच आसा, 2002 घेतलेली. थोडीशी ऍड करता. पळया, श्रीधरना कडेन दिल्लीक आमी मेळ्ळेले. श्रीधरन कितें सांगलेलें ताका पळय, एका व्यक्तीक 50 ट्रक, एका व्यक्तीक 100 ट्रक. तुम्ही हे करतात ना, ते 100 ट्रक जर एकाक दिले जायत जाल्यार 50 लोकांचो तुम्ही जो फायदो आसलो न्हू तो तुम्ही हिरावून घेतात. माझे म्हणणे अशें असलें की मिनिमम 2 ट्रक, त्याच्या वयर भरपूर ट्रक एकाकच दिवं नाका. मागीर ते कितें तुमी पॉलिटिकल इन्फ्लुएन्स आनी हेचे माती गोबर लावन त्या ट्रकांची संख्या एकट्याक वाडोवन दितात. आनी म्हाका अशे केसीस आसात, कित्याक हांव खंयचेच सांगना, पण ट्रक ओनर्स असोसिएशन 10 दिसां पयलीं म्हाज्या कडेन येयल्ले सोल्युशना खातीर कितें तें, आनी हांव तांकां खबर आसा की म्हाका तें कांय लागलेलें ना. तांकां तें सोल्युशन हांवें सांगलेलें कितें 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 करूंक जाय ते सरळ सांगपाक लागले. आमी ट्रेडिशनल ट्रक चलयणारे आमच्या पोटाचेर हावळिल्या, पण जे आडेचे येयले ना ते गब्बर जावन बसले. म्हाका सांगात, तुमकां ते म्हणटात की तुमी भरपूर प्रॉफीट कमयला, तुमी तांची जबाबदारी घेवपाची, तुमकां शक्य? म्हज्या बद्दल उलोवंक शकता, बाकीच्या मिनेर बद्दल हांव उलोवंक शकना. जनरल इंडस्ट्रीक पॉसिबल आसता म्हणटा हांवें आमच्या लोकांक सांबाळ इंडस्ट्रीच्या दृश्टींतल्यान पॉसिबल आसा. हांव कोणूच न्हय कमेंट करपाक, ते तुमकां आनी कोण व्हडलो मनीस घेवचो पडटलो. पण हांव म्हजे बद्दल उलयतां. म्हजे 150 लोक आहा काम, आनी तांकां आमी सांबाळटा. आमी एक मंडळी, बरोबर उठता, बरोबर बसता, बरोबर च्या मारता, आनी तांकां हांवें सांबाळा. हरवळे कोणी येवंक शकता आनी फायंड आवट करूंक शकता. हांव ट्रान्सपेरंट आसा. आनी हे मंचाचेर हांव एक उलोवंक सोदतां की जेन्ना आमच्या मायनीर आमी इतको रिसर्च केला आनी सगळ्यांक खबर आसा की हे मायनीर आमी कितें कितें रिसर्च केला आनी कितें कितें उत्पन्न केलां थंय, हांव म्हाका ऑफर करता. हांव सांगता कोणी या आनी म्हजी मायन पळयात. आय एम ओपन. सांगा तुमी हांव कितें इल्लिगल केलां, हांव कित्याक सफरींग जाला हांगा. यू आर सेइंग यू आर द विक्टीम. आय एम द विक्टीम बिकॉज आय डीड नॉट डू ऑल दॅट चोरी. ते 300 लोक जे आयले, चोरले आनी नाडले आनी गेले, तांचो खंय हा उल्लेख शाह कमिशन? आज जे जाला तातूंत भितर तुमच्या सारख्या लिगल मायनिंग अन्याय जाला. टोटल महत्वाचो मुद्दो एक लक्षात दवर की त्यांच्यानी सांगले की आपल्या लोकांक आपूण सांबाळटा. हेच जर सगळे जण करीत ना तर ते म्हणटा तो प्रश्नाच उपस्थित जायना. पण त्याची कोण गॅरंटी? बरोबर, सगळ्यांची गॅरंटी दिवपाक शकना. जबाबदारी घेवपाक जाय. आसात न्ही, सरकार आतां म्हणटा की आमी पॅकेज वर्कआउट करतले. जेन्ना ऑलरेडी मायनिंगाचो रेव्हेन्यू मायनस जाता,
इकॉनॉमींतल्यान तेन्ना सरकार अशी पॅकेज दिवन इकॉनॉमी सस्टेन जावपाक शकता? ती शक्यच ना न्हू. गजाल अशी आसा, माझे म्हणणें अशें आसा की 35,000 कोटीचो जो भितर उल्लेख आसा ना, रिकवर करा ना. 35,000 सोडून दी. PSCन 3,200 दाखयल्लो आसा ना, ती सुद्दां रिकवर कर. त्या पॅकेजा खातीर ह्यांच्या सारकेल्या लोकां खातीर जे सामके जिन्युइनली हें जातले ना, त्यांच्या खातीर ते रिकवर कर ना. हे जर धाडस करिना जायत आनी फक्त आमी हवेन जर उलोवपाक लागले जायत जाल्यार मागीर त्या लोकांनी पळोवपाचें कोणा कडेन? पण ती रिकवरी करता म्हणल्यार आमी ट्रकवाले सोंपतले. ती रिकवरी पेपराचेर न्ही, भाशण करप जावं हें करप खूब सोंपें न्ही. रिकवरी जाता, रिकवरी एक दिसान जाता. हांगाच सध्या उपाशी पडला. आज जर म्हाका उदक जाय, खावपाचो येवपाचो प्रश्न आहा. हय, आजचोच न्ही. प्रश्न असो आसा की मागीर तेजो कोण सोडवणूक करतलो? सुप्रीम कोर्टाचें जजमेंट काय फाल्यां तो निकाल जावचो ना? मागीर कशें करप? तर इमिजिएट म्हणजे हें कळ्ळें. म्हणजे हांव 2 गोश्टी मांडूंक सोदता. जर सांगात. आयज एक मजा अशी जाल्या की आमी लोकल जे पळय स्पॉन्ज आयन आनी पीग आयन युनिट्स आशिल्ले तांकांय सप्लाय करताले. आतां तेंय बंद जालें. आमी जे पळय पेंट युनिट्स आशिल्ले तांकां रेड ऑक्सायड दिताले किंवा गोंया भायर सुद्दां रेड ऑक्सायड धाडटाले, तेंय बंद जालां. कंप्लीट. बरें. आनी एक मजा सांगता हांव. आमी वेगळे वेगळे रिसर्च केले पळय, तेय प्रॉडक्ट म्हाका काडूंक मेळना. म्हजी रीट पेटिशन आसा. हांव एकूच पार्टी आहा ताणें रीट पेटिशन घातल्या हायकोर्टान, तुमकां खबर आसतली. आनी हांव मागता, हांव भीक मागता, म्हाका चलोवंक दिया. आनी हांव लिगली चलयता सगळें. जाल्यार असो हें वातावरण तयार जालां. वेळ चुकपाक पावला. म्हाका लास्ट गजाल सांग. म्हाका तुमचे 3 जाणां कडच्यान ओपिनियन जाय आनी सगळ्यांत म्हत्वाचो मुद्दो जेन्ना आज ही परिस्थिती आयल्या, कॅन गोवा सर्वायव विदाउट मायनिंग? येस ऑर नो? नो, कॅनॉट. इट कॅन सर्वाय. जर तुम्ही जर ज्या रेटान चल्ले ना, 9 वर्सां सर्वाय जातले आनी मागीर टोटल डिस्ट्रक्शन 75 ते 90 पर्यंत मायनिंग टोटल स्लॅग जाल्लें. कोणाचेच कांयच चलनासलें. इट कॅन सर्वाय. इट कॅन सर्वाय गोवा. ना सर्वाय जावपाचें. वॉल स्ट्रीट कोसळ्ळे अमेरिकेचें, सर्वाय जावपा खातीर येता काय ना? कॉलॅप्स टोटल इकॉनॉमी. म्हाका एकच गजाल सांगात रमेश बाब, ऑल्टरनेट इकॉनॉमीची वेवस्था नासतना आर वी प्रिपेर्ड टू गेट इन टू इट? ऑल्टरनेट वेवस्था तयार करपाचें प्लॅनिंग आतांच करूंक जाय. वास्तवीक हेका 60 वर्सांचो काळ गेलो. तुम्ही शुड हॅव बीन वेल एडवान्स प्लॅन. आज कितें तांचो म्हणणं की आपण आज अशे खंयचेच प्रश्न सुटना. अशें कशें सुट्टले म्हाका सांग पळोवया. आत्तां तुजें हें जालें, आत्तां म्हाका रिजल्ट जाय अशें जगान खंयसरच घडना. रिकवरी करून आमचें पोट भरतले ही दूरची गोष्ट. तुमी ताचेर विश्वास? ना, विश्वासच ना. कसो आसतलो? 9 वर्सां आज पर्यंत व्हडली व्हडली केसी चलता, घोटाळे जाले. कमिशनान सांगला त्या प्रमाणे इतके अमाउंट जे आमच्या कडेन ओर आसा ना, ती 3,000 मिलियन गेले. आणि ज्या पद्दतीन 166 खणी जर सुरू जाले जायत आणि 65 मिलियन टन जर प्रोडक्शन जाले जायत, 9 वर्सां तुमचे खण सोंपता. फुडले पिढयेन कितें करपाचें गोंयच्या? आज मरून फुडले पिढयेन कितें? माझे लास्ट कमेंट्स अशे की दिस प्रॉब्लेम हॅज मेनी फॅसेट्स. इट इज नॉट ए सिंगल फॅसेटेड प्रॉब्लेम. आनी शेवटी आमकां हांगा रावंकूच जाय न्ही गोंयांत. हांव कितें गोंया पळोवन वचना, तो वचना. शेवटी आमकां हांगा रावंक जाय. तुमी उरतले, आमी उरतले. बरोबर. जाल्यार एका जाग्यार बसोन आमी विचार करूंक जाय, कितके चलोवंक दिवपाचें, कितके चलोवंक दिवपाचें ना. आनी निदान एक पाव मेळना, अर्द पाव खावया. एक तरी वाट काडूंक जाय. आनी सगळे बंद जावप पर्याय न्ही. आमी मागणी केल्ली आसा ना, कॅपिंग करा आनी सगळें करा म्हणून, ते सगळें सांगला. दुसरी म्हत्वाचो एक मुद्दो सांगता. सगळ्या गोंयच्या तुम्ही मान्य करता की सगळी बंद जावप पर्याय न्ही? आमी म्हटलात न्हू, आमच्या आमी पॉलिसीन म्हटलां ना 10 मिलियन टन उत्पादन जावपाकूच जाय म्हणून. दुसरो मुद्दो एक म्हत्वाचो, हांगासरलो सगळो पयसो घेवन तुमी ऑस्ट्रेलिया आणि आफ्रिका सारकेल्या देशांत गुंतवणूक केल्यात. थंय जर गुंतवणूक करता जाल्यार हे सफर जाणाऱ्याच्या भितर कित्याक गुंतवणूक ना? सो ह्या सद्याक म्हजे कडेन ह्या जे वेळ सोंपला, सगळ्यांत म्हत्वाची गजाल 3 वेगळीवेगळी मतां आशिल्लीं हांगा. पयलीं मत आशिल्लें की आय एम द विक्टीम. हरीश मेलवानी म्हणटात की हांव लिगली करता, हांव आज विक्टीम जाला. रमेश गांवस म्हणटात की हे प्रश्न एक दिसा भितर सोडोवपाक शकनात, पूण हें गरजेचें. आनी ट्रकवाले म्हणटात की म्हगेल्या खाणा जेवणाचो, जीवन मरणाचो प्रश्न हांव फाल्यां जर ही अशीच परिस्थिती उरली, हांव फाल्यां कितें खावं? सो अशे 3 वेगवेगळे मुद्दे आमी आयकले. एक गजाल हातूंतल्यान खंय तरी मुखार येता ती म्हळ्यार रेगुलेट करया, खंय तरी एक ठरोवया की इतली खणपाचें ना, आनी तातूंतल्यान मुखार व्हरया. पूण सगळे जाण मान्य करतात की खंय तरी ही रेग्युलेशन्स येवन परत सुरू जावप गरजेचें. इतल्याचेर आमी आयची भासाभास हांगा सोंपयतात. पळयत रावात प्रुडंट मिडिया. नमस्कार.